नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। लाचखोरीचे केशींत राणे बापूय पुताक घाम काडपी मिनेर भालचंद्राचो मायनिंग व्यवहार ना धड। कायदो खुटयाळाक लावन मायनिंग डॉक्युमेंट लागले प्रुडंटाच्या हाताक। एक्सक्लुझिव्ह रिपोर्ट। मायनिंगातले ट्रक बार्जवाल्या सारखेल्यांक दिल्ले रिणावेले 50% तरी व्याज मेळचे म्हणून बँकाची सरकाराकडेन मागणी। सरकारना तयार। 14 जुलयाक निमणो निर्णय। सरकारान पास केल्ले मयेचे कस्टोडियन प्रॉपर्टी विधेयक राज्यपालान पास करिनासतना धाडला परत। विधेयक मुख्यमंत्र्याचे कचेरेत। बिलांतले तरतुदीचेर राज्यपालाक प्रस्न। दाबोळे विमानतळाक कस्टम्सान 5.5 कोटीचे 20 किलो धरल्या भांगर। लोडर आणि 3 प्रवाशांक अटक। मुखेल आरोपी ट्रॅव्हल एजंटान काढल्यो फुजो। मोदी सरकाराचे पहिलेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे पहिलेच दिसा म्हारगायेचो विषय तापलो। रेल्वे तिकीट वाडीवेल्यान संसदेत गोंधळ। आणि शरिया कोर्ट कायदेशीर न्ही। कोर्टाक कायद्याचो कसलोच आधार ना। शरिया कोर्ट आदेश काढपाक शकता, मानून घेवप बंधनकारक ना। सुप्रीम कोर्टाचो इतिहासीक निकाल। खबरो विस्तारान। मिनेर भालचंद्र नायकाच्या लाचखोरीचे केशीन राणे बापूय पुताक घाम काडलो खरो, पूण भालचंद्राचो व्यवहार धड ना हे उक्ताडार आयला। भालचंद्राचे बेकायदेशीर मायनिंगाचे डॉक्युमेंट प्रुडंटाच्या हाताक लागल्यात। पर्य 70 मायनिंग करतना दहेज मिनरल्सान एकूय दाखलो घेतिल्लो ना। आपल्याकडेन लीज ना ही गजाल स्वता भालचंद्र मान्य करता। हे पयलीं तो एके केशींत दोशी थारला। पळयात प्रुडंट एक्सक्लुझिव्ह। कांय दिसां फाटीं दहेज मिनरल्साचो संचालक भालचंद्र नायकाक कोणूच वळखनाशिल्लो। विरोधी पक्ष फुडारी प्रतापसिंह राणे आणि आमदार विश्वजीत राणेचेर हात घालीत सावन मिडिया आणि खबरापत्रांतल्यान भालचंद्र फामाद जालो। मायनीच्या लिजाची फायल क्लियर करपाक सिनियर आणि ज्युनियर राणेन 10 कोटी लाच मागली म्हूण भालचंद्र नायक आरोप करता। तो म्हणटा त्या प्रमाण पर्येच्या प्रकल्पाची ईसी क्लियर करपाक राणेन लाच मागिल्ली। आरोपावयल्यान मायनिंग केसीची चौकशी करपी एसआयटीन प्रतापसिंह राणे आणि विश्वजीत राणे आड एफआयआर घाली। या केसीतले डॉक्युमेंट प्रुडंटाच्या हाताक लागल्यात। भालचंद्र नायकाच्या व्यवहाराचे कांय शॉकात करपी गजाली उक्ताडार आयल्यात। वर्स 1995 दहेज मिनरल्साचे संचालक भालचंद्र नायकाची एकूय लीज गोंयांत नाशिल्ली अशें उद्देग आनी खण खात्यान नोंद केला। त्या वेळार खण खात्यान दहेज मिनरल्सा आड फटिंगपणा, फटीची माहिती आणि डॉक्युमेंट आणि सरकारी स्टॅम्पाचो अनधिकृत आणि बेकायदेशीर वापर केला म्हणून उत्तर गोंय पुलीस एसपीक कागाळ केल्ली। ह्या गुन्यांवाक लागून भालचंद्र नायक भारतीय दंड संहितेच्या 447, 506 आणि 376 कलमां खाला दोशी थारिल्लो, पूण फक्त चड जाणटो म्हूण ताका त्या वेळार भितर उडयलो ना। 2004 खुद्द दहेज मिनरल्सान आपल्या प्रतिज्ञापत्रांत कंपनी कडेन गोंयांत वा भारतातल्या बाकीच्या राज्यांत एकूय मायनिंग लीज ना हें स्पश्ट म्हणलां। 2007 भालचंद्रान कसलीच कायदेशीर कागदपत्रां वा लीज नासतना परत पर्यां बेकायदेशीर मायनिंग सुरू केलें। ताचे कडेन पर्यां पंचायतीची सादी एनओसी ना। भालचंद्रान पर्यां मायनिंग सुरू करपाक प्रदूषण नियंत्रण बोर्डाची एनओसी वा मान्यताय घेतिल्ली ना। हो जालो कंपनीचो उद्देग। पूण दहेज मिनरलाचे पणजे ऑफिस आसा आनी अजाप म्हळ्यार ऑफिसाक पणजे महापालिकेकडच्यान ट्रेड आनी ऑक्युपेशन लायसन्स सुद्दां घेतिल्लें ना। सगळ्या अर्जात दहेज मिनरल्सान फट पत्ते दिल्यात। भालचंद्र नायकान सिनियर राणेचेर आरोप केले खरे, पूण ताची बाजू दुबावाचीच दिसता। ताचो इतिहास पळोवन हे प्रश्न उपरासल्या। प्रुडंटान ह्या सगळ्या आरोपांचेर भालचंद्र नायकाची बाजू जाणून घेवपाक ताका संपर्क केलो। आमच्या रिपोर्टराकडेन ताणें दिल्ली प्रतिक्रिया अशी: आपल्याक सुप्रीम कोर्टान क्लीन चीट दिल्ली। राणेन तो आदेश मानून घेतलो ना। हांवें कांयच बेकायदेशीर करूंक ना। इतलें सांगून मुखावेलो प्रश्न आयकुच्या पयलींच ताणें फोन कट केलो। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी। मायनिंगात दिल्ल्या रिणाचेर 50% जूर तरी मेळचे म्हणून रीण दिल्ल्यो गोंयांतल्यो बँको सरकाराकडेन मागतात। सरकार सगळे जूर माफ कर म्हणून बसला। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारा बरोबर सोमार जाल्ल्या बँकर्साचे बसकेंत बँकाच्या प्रतिनिधींनी ही मागणी घाली। ट्रक, बार्जी, मशीनवाले आनी मायनिंगा खातीर दिल्ल्या बाकीचे रिणावेलें व्याजूय माफ करचें म्हूण सरकारान सगळ्या बँकांक सुचोवणी केल्ली। 14 जुलयाक जोड बसकेंत निमणें कितें तें थारतलें।
गोंयांतल्यो खणी बंद पडिल्ल्यान त्रासात पडिल्ले ट्रक धनी आनी बार्ज धनी तशेंच बँकांक आदार करपा खातीर गोंय सरकारान खासा येवजण तयार केल्या. बँकांनी रिणावेले कळंतर माफ केल्यार मुद्दल फारीक करपाची तरतूद ह्या येवजणेंत आसा. रीणकारांनी 80% रीण फारीक केल्यार उरिल्ले 20% रीण सरकार फारीक करतले अशें सरकारान जाहीर केल्लें. हें रीण फारीक करपाक गरज जाल्यार ईडीसी कडच्यान 5 वर्सां खातीर रीण दिवपाची सरकाराची तयारी आसा. ह्या रीण माफी येवजणेचेर भासाभास करपाक सोमारा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान बँकर्सांची एक बसका आपयल्ली. पुराय कळंतर माफ करप शक्य नासून 50% कळंतर माफ करपाची तयारी बँकवाल्यांनी दाखयली. 50% कळंतर मेळचें अशी मागणी बँकवाल्यांनी केली. गोंय राज्य सहकारी बँकेचे सुमार 55 कोटी जाल्यार सगळ्या बँकांचे सुमार 1800 कोटी मायनिंग रिणांत अडकल्यात अशें समजता. 14 जुलयाक जावपी बसकेंत ह्या प्रस्नाचेर निमणो निर्णय जातलो. 50% कळंतराचो आग्रो बँकांनी धरचो न्हय अशें सरकाराचें मत आशिल्ल्याचें समजता. प्रुडंटा खातीर महेश गाडी. सरकारान पास केल्लें मयेचें कस्टोडियन प्रॉपर्टी विधेयक राज्यपालान पास करिनासतना परत धाडलां. सध्या बिल मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या ताब्यांत दिलां. विधेयकांतल्यो कांय तरतुदी राज्यपालाक खटकल्यात. कांय तरतुदीचो अर्थ लक्षांत येना जालो म्हणून राज्यपालान तें विधेयक मुख्यमंत्र्याचे कचेरेंत धाडून स्पश्टीकरण मागलां अशें राजभवनांतलीं सुत्रां सांगतात. मयेच्या विधेयकाचे बाबतींत पोर्तुगाल आनी भारत सरकारा मदले कराराचो मुद्दो उप्र आशिल्लो. मार्चाच्या पयल्या सप्तकांत गोंय विधानसभेन मयेच्या लोकांक इव्हॅक्यू प्रॉपर्टींतल्यान मुक्त करपाक म्हूण विधेयक पास केलें. तें बिल विधानसभेन मान्यताये खातीर राज्यपालाक धाडलें. राजभवनांतलीं सुत्रां सांगतात ते प्रमाण राज्यपाल भारतवीर वांचून ह्या विधेयकाचो अभ्यास करपाक बरोच वेळ घेतलो. राज्यपालाक विधेयकांतल्यो कांय तरतुदी लक्षांत आयल्यो ना. ताणें आपल्या स्टाफाक कामाक लावन विधेयक समजून घेवपाचो यत्न केल्लो. राज्यपालान विधेयकांतले मुद्दे काडल्यात ते अशे: विधेयकांतले कांय कायदेशीर तरतुदींचेर आपल्याक दुबाव. विधेयक विधानसभेत परतून धाडचे परस मुख्यमंत्र्याकडच्यान स्पश्टीकरण घेवप योग्य दिसलें. भारत हो स्वतंत्र सार्वभौम देश. गोंयान 52 वर्सांच्या मुक्ती उपरांत आपलो कायदो करपाक पुर्तुगेज सरकाराक कळोवपाची गरज कित्याक? आमच्या देशाचे वा राज्याचे कायदे आमी स्वता करपाक जाय. विधेयक परत विधानसभेत धाडल्यार ते पास जावंक एक वेळ लागूं येता. ते परस तें सरळ मुख्यमंत्र्याक धाडून स्पश्टीकरण मागोवप राज्यपालाक योग्य दिसलें. सगळ्या गजालींचो अभ्यास करपाक राज्यपालाक 4 म्हयने लागले. 20 दीस जाले राज्यपालान हें बिल मुख्यमंत्र्याकडेन स्पश्टीकरणाक मागपाक म्हूण धाडिल्लें. सोमार मेरेन तरी मुख्यमंत्री पर्रीकारान ताका जाप दिवंक नाशिल्ली. सोमारा सांजे राज्यपाल भारतवीर वांचूक गोंयासावन दिल्ली वचपाक भायर सरले. सद्याक गोंयाक राज्यपाल ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार. दाबोळे विमानतळार कस्टम्सान 5.5 कोटीचे स्मगलिंगेचे 20 किलो भांगर सोमारा जप्त केले. एअर इंडियाचे एका लोडराक आनी कतार एअरवेजाच्या 3 प्रवाशांक भांगरा सयत अटक केल्या. मीना ट्रॅव्हल्साचो एमडी जावेद मुखेल आरोपी. ताणें फुज्यो काडल्यो. ताची ट्रॅव्हल एजन्सी फ्लायटीक विमानतळावेल्या सेवांनी हातभार लायता. ताणें तें भांगर पॅसेंजरा कडच्यान घेवन कतार एअरवेज फ्लायटींत चडोवंक दिल्लें. भांगर जप्त जालां म्हणून कळटना ताणें फुज्यो काडल्यो. खासा गोपांतल्यान मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ताणें हाचे पयलीं 3 फावटी अशें भांगर चोरये देशांत हाडिल्लें. इतलेंच न्ही, ताच्या घराचेर जेन्ना कस्टम्सान धाड घाली तेन्ना 20 लाख रुपयां वयर रक्कम तांकां घरांत मेळ्ळ्या. आतां घेवया एक विराम.